गुड मॉर्निंग तुमकां सगळ्यांक. आयज तुमकां हेरो व्हरता. हे हेरो म्हणजे देसी इलाका आणि चडशे लोक म्हाका विचारता आमचे गोंयचें सामान खंय मेळटा, इंडियेचें सामान खंय मेळटा. मिरसांगे जाले, नुस्तें जालें, रगडो जाले, असले सगळे वस्तू खंय मेळटा विचारता लोक. तर हांवें म्हटलें ते दाखोवया तुमकां. एक श्रीलंकन सुपर स्टोर आसा, थंय या आमी आनी पळोवया. दुकानाचे डिटेल्स फूल तुमकां डिस्क्रिप्शनान हांव बरयतलो. थंय वचून तुमच्यान जाय जाल्ले वस्तू तुमकां घेवपा जाता. गोंयचे मिरसांग जाले, तांबडी मिरसांग जाले, असले भाजीपालो जाले. तांबडी भाजी पासून हांगा मेळटा, वाळी भाजी पासून हांगा मेळटा. जर तुमी पळयताय तुमी अजाप जातले. तर खुबशे लोक म्हणटा हांगा मेळना, ते मेळना. मातशें भोंवचें पडटा, मातशें पयस भोंवचें पडटा. जर तुमकां जायत जालें न्ही, एक आमचें गोंयचें जेवण जाल्यार टेस्टी जेवण जे तुमी ल्हानपणासून खायत जाल्यार ते जेवण जर तुमकां जायत जाल्यार मातशें तुमकां भोंवचें पडटलें हिंगा थिंगा कितें. तर व्हिडिओ एकटेच पळोवन धांव मारनाकात. जाता जाल्यार तुमचे फ्रेंड सर्कलान शेअर करात. कोंकणी टीव्ही पळयात, आख्खे इंग्लंड भोंवया. इंग्लंड भोंवन जाले उपरांत आमी वतले युरोप. चड प्रश्न आतां पावले लागीं. तर हे एरिया जे पळयता न्ही तुमी, ताका म्हणटा सावथ हेरो. हांगा चडशे लोक तुमकां देसी लोक मेळटले, देसी लोक. आनी इंडियन लोक चड मेळटले. इंडियन, श्रीलंकन, बांगलादेशी, पाकिस्तानी हे सगळे हांगासर तुमकां दिश्टी पडटले. गोंयकार मातशे कमी दिश्टी पडटले तुमकां. गोंयकार वेमली जाले, आल्पटन जाले, सावथ हॉल, हेज, स्लाव, थंयसर तुमकां गोंयकार चडशे दिश्टी पडटले. तर हांव आख्खे गांव भोंवता हांगासर, वेगवेगळ्या जाग्यार वयता शॉपिंग करपाक. सगळें बरें आहा, कितें तरी बरें आहा. पळोवन बेश्टे धांव मारनाकात. आनी शेअर करा कोंकणी टीव्ही. कोंकणी उलयात, कोंकणी फुलयात. I've been signing on the city lights. All this doubt around me, damn it, look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This a better life, you never tried, I bet it right. This a better life, you never tried, I bet it right. You been stuck just where you at because you never tried. Want a better life, I had to try, I bet it right. Yeah, I just took a chance and yeah, let me right. No, I just took a chance and yeah, I rolled the dice. Yeah, women now be bad because the fuck was nice. But yeah, I must admit that this ain't overnight. I just hit the double with the jackpot. चड प्रश्न आतां पावले लागीं. हे एरिया जे पळयता न्ही तुमी, ताका म्हणटा सावथ हेरो. हांगा चडशे लोक तुमकां देसी लोक मेळटले, देसी लोक. आनी इंडियन लोक चड मेळटले. इंडियन, श्रीलंकन, बांगलादेशी, पाकिस्तानी हे सगळे हांगासर तुमकां दिश्टी पडटले. गोंयकार मातशे कमी दिश्टी पडटले तुमकां. गोंयकार वेमली जाले, आल्पटन जाले, सावथ हॉल, हेज, स्लाव, थंयसर तुमकां गोंयकार चडशे दिश्टी पडटले. तर हांव आख्खे गांव भोंवता हांगासर, वेगवेगळ्या जाग्यार वयता शॉपिंग करपाक. तर हे ते दुकान भितर वचून पळोवया आमी कितें कितें अवेलेबल आहा, कितें कितें आहा ते. हे रगडो पळयात, केदे व्हडले आहा पळयात. रगडो पळयात, हे रगडो पळयात. हें चल्लेले तेन्ना 80 पावंड कितें म्हटलेलें. आतां आयज कन्फर्म रेट पळया कितें आहा ते. हांगासर पळया भाजीपालो आहा एकदम, आनी हे ओपन जाले. हांगासर पळया भाजीपालो पळयात कितले आहा ते. फूल टेम्परेचर कंट्रोल करून दवरता हेंच्यांनी. वॉक-इन फ्रीज आतां हे फूल 4 डिग्री टेम्परेचर आसतले भितर. आतां भाजीपालो पळया दाखय तुमकां कितें कितें आहा ते. कोथमीर, ओली कोथमीर
पालक आणि एक भाजी, मेथी भाजी, पासले, सोप, दिल लिव्स म्हणतात पळय, मिंट लिव्स, आवळ्याचे रेट आहे भैया. आमला 799, मिंट 99p each, दिल 149 each, 99p एक पासले. मागीर मिरसांगी, मिरची भजी करपाक या भाजी करपाक हे सगळे कामाक येता. सगळे नाव सांगा सर. स्कॉच बोनेट, बरे तिखे मिरसांगे, रेट पळयात रेट मिरसांगेची. तिंडे 599 किलो. पळया तोरां, पळया तोरांच एकदम कटकटीत हा पळय तोरां. आता हे ऑगस्टाचे म्हयने आनी हिंगा तोरां हा पळय एकदम मस्त. तर हे तोरां बी घेता हांव. वर्साचे 12 म्हयने तुमकां हांगा तोरां, आंबे हे सगळे मेळटले. इंडियेसून आंबे येतात. इंडियेसून आंबे सोंपले उपरांत पाकिस्तानासून आंबे येवपाक सुरू जाता. आनी तोरां म्हणटकीर तुमकां तोरां सिजनाक म्हणून रावपाची गरज ना. वर्साचे 12 म्हयने हांगा तुमकां तोरां मेळटले. वर्ल्डासून आख्या वर्ल्डासून डिफरंट वर्ल्डासून हांगासर तोरां, वेजिटेबल जाले, फ्रुट्स जाले, हे सगळे येयत रावता. तर आमकां वर्साचे 12 म्हयने तोरां हांगासर अवेलेबल आहा. आतां हे तोरां घेता 1 किल आनी शेफ डॉन किचनाचेर आमी गोंयचे लोणचें कशें करपाचें तोरांचें तें पळोवया. तर खुबशे लोक म्हाका वळखता उरतले शेफ डॉन म्हणून, आनी खुबशे लोकांक खबर ना. तर आमचे कुकींग चॅनल बी आहा, थिंगासून हांव हिंगा भाजीपालो भरपूर व्हरता. तर हे जाले भाजी कातरून बी दवरलेले आसा. हे सगळे भाजी करपाक, सांबार जाले, रसम जाले, हे सगळे करपाक तुमकां एकदम इजी पडटलें. तरी पत्ता, केळी पानां पळयात. हे पळय हे भाजयेचें नांव हे 799 किलो. पन्न्या घे श्रीलंकन वेजिटेबल. हे एकदम बरें, एकदम जिवाकूय बरें. आनी कोणाक पाल्याचे खावपा जाल्यार पाले बी मेळटा हांगासर भरपूर. हे पळयात हे सगळे भाजीपालो पळयात. हेजें नांव वेलेरी खंय, वेलेरिया 799. आनी हे पळयात आमचे फेवरेट, म्हाका तर खूब आवडटा हे वाली भाजी. वाळी भाजी मेळटा हांगासर, तांबडी भाजी मेळटा. खुबशे तुमकां गोंयचे वस्तू तुमकां हांगासर मेळटले. नुस्तें जालें, मिरसांग जालें, दाखय सर आराम सुशेगाद. वाळी भाजी 699 किलो. वाळी भाजी 699 किलो. पासली लीव म्हणटा हेका, पासली लीव श्रीलंकन. आनी हे भाजी बी एकदम बरें येता. हे सगळे खावन पळयात, मजा येतली तुमकां, जिवाक बरें दिसतलें. आनी हे बी आहा, हे पळय कडुलिंबाची पानां. £1 एक. मँगो लिव्स पासून आसा हांगासर जे पानां. पुजेक बिजेक जर जाय न्ही, पुजेक जाय पडटा न्ही देवाच्या, चवथ येवपाचें आहा जाल्यार आंब्याची पानां हांगासर आहा. आंब्याची पानां 10p ईच खंय. किसलेले नाल्ल पासून दवरलेले आहा आनी फूल आखे नाल्ल बी आहा. तर हे भाजी पालो पळयात एकदम कटकटीत. आंबाडे कशे किलो रे बाबा? 699 किलो आंबाडे. रेट किती? 749 किलो. साईज पळयात. इंडियन पॉम्पलेट त्या भाशेन
आणि हे चायनीज पॉम्फ्रेट मोठे उरतात चायनीज पॉम्फ्रेट. ये देखो रीफ कॉड नुस्तें पळय कसलें नुस्तें 2 for 599 रे फीश फ्राय. वळखता तुमी नुस्त्याक जाल्यार पळयात तशें म्हाका नुस्तें हांव खायना सिलेक्टेड नुस्तें खाता हांव. आतां किंग फीश पळया 2 for 699. हे कितले आहा वेट बाबा हेजे ऑलमोस्ट अर्धे किल नुस्तें 699 दोन घेतले 699. आणि हे पळयात हे नुस्त्याचें नांव कितें मिल्की फीश. मिल्की फीश म्हणजे हे दोड्या वेनिसडे डिलिव्हरी येता यांचे तर थर्सडे तुमकां भरपूर सामान हांगासर भरलेले दिश्टी पडटले. सोल फीश म्हणटा ताका 1 किलो 499 किलो लेपो. मागीर किरी म्हणून फीश एक कसले दिसते म्हाका खबर ना पळोवपाक. तारले तारले आमचे तारले पळयात 599 दोन पाकिट आसा 599 अर्दे किलो आहा. मागीर तिलापिया 2 for 699. एकूच काटे असतात तितून बरे मोठेशे आणि कडी बरे जाता आणि नुस्तें बरें टेस्टी बी उरता. किंग फीश तर तुमी आयकला न्ही तर हे क्वीन फीश ट्राय करून पळयात तुमकां मजा येतले. तर एकूच काटे असतात तितून किंग फिशा भशेन मातशे दुसरे टायपाचे भशेन आसता काटे ते जाले. आनी किंग फीश 2 for 699 किंग फिश फ्रोझन स्लाइस. कुल्ल्यो पळयात 2 for 899 आनी बरे हा कलर. चायनीज पॉम्फ्रेट ह्या भशेन कट करून येयल्ले आहा. आनी कितले रेट बाबा हे 12 हे 12.5 पाउंड पॉम्फ्रेट. हे भशेन कुर्ली आहा हिंगा. आणि हे भशेन पॅकेट बी आहा कुल्ल्यांचे. सुंगटां जाल्यो सुंगटाचे वरायटी पळया 3-4 तरेची सुंगटाची वरायटी आहा. हे पळय केदे व्हडले. हे पळय यांची ताका कोंकणीन कितें म्हणटा रे मातशें कळयात म्हाका. हांवें बांगडे पळया बांगड्याची सायज पळयात. हे बांगडे कितले मोठे बांगडे आहा ते पळयात. कितले मोठे आहा पळय. ताजे दिसता पळोवपाक 1-2 पॅकेट व्हरून पळोवया आमी. हे जालें नुस्तें. भरपूर वरायटी आहा. चडान चड तुमकां वरायटी हांगासर मेळटले. आतां आमी सुके मिरसांग पळोवया. गोंयचे मिरसांग आहा काय ना शुअर ना पळोवया चॅक करया. कितले मिरसांगेचे कितले वरायटी आहा तुमी पळयात. हे जालें मिरसांगे सेक्शन. मिरसांग गोंयचे मिरसांग. हे पळया गोंयचे मिरसांग दिश्टी पडले म्हाका हांगासर. गोंयचे मिरसांग होल ड्राय मुंडी म्हणटा का मुंडू 100 ग्राम्सान एक पॅकेट आसा रावंड. प्रायस मातशें विचारचें पडटलें. प्रायस हांगा बरयल्लें आहा पळय 1.59 ईच. तितलेय म्हारग ना. हे जालें गोंयची चिल्ली.
हे घे म्हणून मसाल्याचे ऑप्शन्स आहा हांगासर चडशे साऊथ इंडियन. सुपारी, जिंजर गोळी, गुजराती मकवा, ये सौंफ, मसाला. ठीक है, वो बोलता है ना कि वीकेंड पे शॉर्ट आउट कर देगा, ऐसा मैंने उसको नहीं दिया और आपने माल नहीं भेजा, तो वो ऐसा सोचेगा कि 269 काश्मीरी चिल्ली 100 ग्राम्स. हे मोठे काश्मीरी चिल्ली पळयात. दोन टायपाचे काश्मीरी चिल्ली येता, एक सवाय आणि एक म्हारग. हे मातशे म्हारग येता. पर ये लोग उल्टा सोचेंगे ना. मागीर हांगा रेड चिल्ली बी आहा. इसके लिए मैंने आपको किया. ओके चलो. सगळे चिल्लीचे डिफरन्स आहा. हे रेड चिल्लीची प्राइस हे आहा. होल मिल फॅमिली चपाती पॅक 1. मागीर 399 हे चिल्ली. हिंग, वो सामने नहीं. आता सुके नुस्तें पळया कितें कितें मेळटा. सुके सुंगटां, सुके बांगडे तितले म्हाका बरे लागूना. चॅक करून पळयलां हांवें. तर डिपेंड करता की तुमकां कसले बांगडे मेळ्ळे ते. आतां हिंगा हे सेक्शन पळयात. हांगासर आसा सगळे सुके नुस्तें, सुकी सुंगटां. ये वाला अच्छा आता है पराठा, इसको ट्राई करो. यहाँ पे चावल देखो यार, कितना सारा वैरायटीज है यहाँ पे. 49 10 किलो. उकडे शीत पे उकडे. हे उकडे शीत बरे पॉप्युलर आहा. 1149 ऑफर आणि स्पेशल ऑफर. पपाया पळय कितले म्हारग. हे पपाया आता 599 म्हणजे ऑलमोस्ट 6 पणस आमगेर घे म्हणून झाडाचेर पडोन सकयल पुसता आनी आमकां खावपाक मेळना. आनी हांगासर पळयात पणस आमकां इतले म्हारग हाडून खावचे पडटा. भुरग्यांक खूब आवडटा पणस हांगासर. आनी हांगाचे पणस जे आहा श्रीलंकानसून येता. कशे कील 749 कील. 1 किलाक 749 पावंड किलाक. हे भाशेन पोर्शन वायज कट करून दवरलेले आसा थिंगा जायते. हांगा येवप म्हणजे पणस म्हाका व्हरपाकूच जाय. हे म्हाजे फेवरेट. उकडे शीत, तांबडे शीत हेजे ऑप्शन बी तुमकां भरपूर मेळटले हांगासर. भरपूर ऑप्शन्स आहा घेवपाक. तर पळयात जाय तितले वस्तू तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले. आनी आमचे भाजी पालो जाले, सुके नुस्तें जाले, हे सगळे मेळटले. आनी वयल्यान तुमकां मागीर बॉम्बे मिक्स हे चकणां बिकणां म्हणटा ते सगळे हांगासर आसा. हांगा जे बॉम्बे मिक्स मेळटा न्ही ते हांगा ऑप्शन्स बी आहा. तुमकां गुजराती मिक्स बी मेळटले, बॉम्बे स्टायल बी मेळटले आनी श्रीलंकन स्टायल बी मेळटले. हे जे मिक्स आहा न्ही ते श्रीलंकन स्टायल. मातशे स्पायसी चड आसता आनी करी लीव्स फ्लेवर तेतून चड आसता. ओके आहा 1-2 फावटी खावपाक, पण आमकां संवय ना तांकां जमपाचें ना ते. तर हांव नॉर्मल घेता आमकां जे आमी जे इंडियन खाता त्या भाशेन. आपली इतली मागीर इतलेंच न्ही. आनी मातयेची अंडी खंय मेळटले
तेही हांगासर मेळटले तुमकां तेव्हा वयर अर्बन पॉट्स भरपूर व्हरायटी हा. हांगासर पूजेचे सामान, पार्टीचे सामान, तांब्यो, तर हे झाले आमचे आईचे शॉपिंग. वेलकम टू मिनी श्रीलंका. हे जाग्याक मिनी श्रीलंका बी म्हणटा. तर फुडले व्हिडिओन दुसऱ्या शॉपिंग सेंटरान या साऊथ हॉल, थंय बी तुमकां भरपूर वस्तू मेळटले. अशेंच आमी सगळे कडेन भोंवत रावया. तर पळयत राहा कोंकणी TV आनी लोकां कडेन शेअर करात. मेळ्या दुसरे व्हिडिओ. बरें बरें.